गोंयांतल्या 11 नगरपालिकेंत वेंचून दिल्ल्या उमेदवारांचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान नगरपालिका वेंचणुक्यो घेवपाचें काम नेटान चालू आसा. 11 नगरपालिकांचें मंडळ बरखास्त करून नगरपालिकांनी प्रशासक नेमल्यात. देखून नगरपालिका वाठारांतल्या लोकांची म्हत्वाची कामां करपाची जबाबदारी पालिका प्रशासकांचेर आसा. मात मुरगांव पालिका वाठारांत नदर मारल्यार थळाव्या लोकांची कामां जातात काय ना होवूय प्रश्नच आसा. मुरगांव पालिका वाठारांत वचत थंय कचऱ्याच्यो राशी जाल्यात. पालिका कचरो उखलना देखून थंयच्यान यो वच करपी लोकांक कचऱ्याच्या घाण वासाचो त्रास सोंसचो पडटा. आदले नगरसेवक, नगराध्यक्ष आनी आमदार नगर उदरगत खात्याचो मंत्री तशेंच थळावो आमदार मिलिंद नायकाक जबाबदार धरतात. मंत्र्यानूच लक्ष घालचो आनी नगरपालिका वाठार नितळ दवरचो अशी मागणी कांय जाण करतात. चेअरपर्सन काउन्सिलर ना, सो आय थिंक यूडी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. ते गार्बेज कलेक्शन यूडी मिनिस्टर करपाक नासलें. यूडी मिनिस्टर काम कित्याक तेणे अपॉइंट, आमी अपॉइंट करना एडमिनिस्ट्रेटर, तेणे अपॉइंट केला एडमिनिस्ट्रेटर. टुडे यूडी मिनिस्टर शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिअरिंग द गार्बेज, नॉट आय. तेणे ते डिजॉल्व केले काउन्सिल. आमी तेका सांगलें नाका, कितें एक्सटेंशन म्हणटा ताका. Will you be meeting these workers who are sitting on a strike? सो वर्करां म्हाका प्रॉब्लम काय ना, पूण वर्करां मेळून कितें फायदो? वॉट आय विल डू? वेज माय रोल? यूडी मिनिस्टर मस्ट गिव द म्युनिसिपल सम एडवांस मनी फॉर पेमेंट ऑफ सॅलरीज. लोकांची सॅलरी काल न्यूज ऐकला थ्रू द मीडिया दॅट दे हॅव नॉट, देअर सॅलरीज वर कट, इन्स्टॉलमेंट नॉट कट अँड गिवन इन द बँक. दॅट इज ऑफेन्स. आय थिंक समबडी शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. आमकां कोणाक कन्सल्ट करना. आय स्टँड बाय मवीन स्टेटमेंट. आमचे फायनली यूडी मिनिस्टर इज द बॉस. आनी सीएमान देखून काल क्लॅरिफाय केलं की सगळें सिस्टमॅटीक केलं. पूण हांव नॉट सिस्टमॅटीक कितें केलां? देट नो सिक्वन्स एट ऑल. देर इज सिक्वन्स टुडे. मारगांव एक क्लास कावन्सिल, वास्को एक क्लास कावन्सिल. मारगांव सेपरेट, वास्को सेपरेट. वॉट इज नॉनसेन्स? So you want to say that the entire reservation has been done haphazardly without taking consideration to the local politics? It's not local person. You should go as per the act. As per the act, it is 1/3 reservation, 1 point. Second is you have to distribute the 1/3. You can't have 1/3 in Vasco and Dabolim. That is actually distributed. And tomorrow, if the chairperson lady is there, what happens? What must be the reasons behind such things which has been reservation? I think UD minister has to answer this question strongly. See that the UD minister is involved in the salary part for the staff. I don't know whether he wants us to lose the election, next election. It may be that reason. So a salary appoint केला administrator and the councillor त्याचे term cover केला UD ministry. So he has to take responsibility of that, of the garbage part, not I. Even the ward reservation he has done it haphazardly. मवीन बाबा सांगला इज व्हेरी स्पेसिफिक. मवीन स्ट्रायक आता चालू झाले, 4 दीस जाले. आयज काल सुद्दां हांव म्हाज्या वॉर्डान जेन्ना रावंड मारतलो तेन्ना हांवें पळयलो की ही जी सॅग्रिगेशन पॉयंट आहा आमचो PWD बायणा, PWD क्वॉर्टर्स कडेन बायणा भितर, जाल्यार हो सगळो रस्तो असो त्या मेरेन येयलेलो रोडाचेर. तेन्ना काल आमचे रामरथ सुद्दां वचपाचें आहलें. त्या निमतान आनी आमचो कचरो रस्त्यार येयल्या कारणान लोकांची हांगासर कागाळ आसली म्हाका. ते सगळो कचरो काल 2 लेबर लावन हांवें सायडीक घेतले. आतां हांवें गाडी अरेंज केलेली आसा. परत आयज डे सेकंड परत हांवें 2 लेबर घातलेले. लेबर म्हाजे वांगडा उबे आसात, ते काम करतले. परत ते फाटीं घेतले, गाडी येतले, आमी भरतले आनी व्हरतले. म्हाज्या कडल्यान जी जाता, म्हाज्या खर्चांसून म्हाज्या कडल्यान जी सेवा जाता ती हांव लोकां पर्यंत पावयता. कित्याक आमकां खबर आहा असो कचरो रोडार येवन पण हांव इतलेंच मागता इवन आमच्या सरकारा कडेन सुद्दां की तेंच्यांनी तो सुटावो करपाचो, तेंचो स्ट्रायक, आनी तांकां आसले तशें परत तेंचो पेमेंट घालून तांकां तेंचे कामाक दिवपाचें. हांव हें जाणा की कॉर्पोरेशन ऑटोनॉमस बॉडी आमी चलोवपाक जाय. तेंचो पगार सरकाराचेर खंयच आसना, कित्याक सरकाराक जे ऑफिसर आसा ME BME ते ऑफिसर तांकां सरकारा कडल्यान पगार येता. सो हो आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान किंवा आमच्या चीफ ऑफिसरान रिकवरी हा कितें आहा ती करपाची बेगीन आनी तेंचो सॅलरी घालून दिवपाची आनी तेंचो बाबड्यांचो स्ट्रायक सुटावो करपाचो. ते गरीब लोक आमच्या खातीर खूब काम करतात. हो कचरो जेन्ना ते काम करतात तेन्ना सुद्दां मातसो येयलो जाल्यार बाकीचे NGO ग्रुप येतात आनी ते व्हिडिओ काडटात. जळीमळी कचरोच कसरो आहा. हांव सांगूंक सोदतां, हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां जे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर आसूं किंवा चीफ ऑफिसर आसूं तेंच्यांनी आनी तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ, वर्कर हेजेर सुटावो काडपाची गरज आसा. हो त्रास लोकांक जाता. असलो त्रास हेज्या पयलीं म्हाका खंय तरी कितले दीस केन्नाच जावंक ना. हांव एज अ चेअरपर्सन आसतना त्रास जातालो, पूण आमी खंय तरी सुटावो काडटाले. हांव तांकां घेवन बसतालो, खंय तरी हेजेर क्वेश्चन मार्क आसलो तो आमी सॉल्व करताले. पूण आतां 4 दीस जाले आजून खंयच सोल्युशन येयना. हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटी कडेन, तशेंच DMA कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन सुद्दां
की लोकांक खातीर खंय तरी हेजेर सुटावो काडपाची गरज आसा. तशेंच म्युन्सिपाल्टी वर्करां कडेन सुद्दां तुमी तेंच घेवन बसू नाका. मार्मागांव म्युन्सिपाल्टीची सिच्युएशन खरेंच सारकें ना आनी आमी 4 म्हयने जाले आमी थंयच्यान ना. तेका लागून आमी रिएक्ट जावंक शकना. तरी हांव रिक्वेस्ट करता, सपोज म्हाज्या वॉर्डान समज म्हाका DMAन परमिशन दिलें जाल्यार म्हाजो हांव खूद कचरो काडपाची जबाबदारी हांव घेतां. हांव अशेंच रिक्वेस्ट करता, एक्स कोण कावन्सिलर आसा, एक्स चेअरपर्सन, तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हो कचरो काडपाची गरज आसा. सपोज हो सुटाना हांव रेडी आसा. वॉर्ड नंबर 15 खातीर समज त्रास जाता आनी म्हाका DMAन आनी चीफ ऑफिसरान समज ऑर्डर दिली की तूं कचरो काड, म्हाका समज ओपन केलो गार्बेज प्लांट, जाल्यार हांव म्हाजे लेबर घालून, हांव म्हाजो ट्रक घालून हांव कचरो म्हाजो वॉर्ड नंबर हांव क्लीन करूंक शकता. तशेंच खुबशे कावन्सिलरूय रेडी आसतले. तेका लागून खंय तरी सुटावो काडपाची गरज आसा.